Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. अवैध धिरयो आणि गोरवांची कत्तल बंद जावची म्हण गोवंश सुरक्षा अभियान मागता. कलेक्टर नॉर्थ हांकां आमी आज गोवंश रक्षा अभियाना तर्फे हांगासर निवेदन सादर केल्लें आसा जी गोंयान इल्लिगल बुल फायट चलता आनी भायल्या राज्यांतल्यान खास करून कर्नाटक राज्यांतल्यान जे बीफ गोंयान येता इल्लिगली त्याचेर तुमी कारवाई करची अशी मागणी आमी तांच्या समोर दवरलेली आसा. गोवंश रक्षा अभियान आमी 2012 पासून इल्लिगल बुल फायटाचेर भरपूर वेळा तांकां सांगलेलें आसा, मिटिंगेनूच सांगलेलें आसा. गायीचें वर्णन सूर्यपुत्री म्हणून केलां, मनस्वरूपिणी म्हणून केलां. गोंयच्या भारतीय संस्कृतीची धानिती अशा प्रकारचें वर्णन आणि गोवंश रक्षा इज वन ऑफ दी फॉरमोस्ट कल्चरल ट्रेट ऑफ भारत. तातूंत भारताचो भाग आशिल्ल्या मुळे गोंय सुद्दां त्या संस्कृती प्रती आमची कटिबद्धता आसूंक जाय, सरकाराची कटिबद्धता आसूंक जाय. आत्मनिर्भर भारत म्हणटा, आयज आत्मनिर्भर कोणूच गोंयकार जावंक ना. आयज आत्मनिर्भर जे आसा ते धिरयो जाल्यात, कॅसिनो आत्मनिर्भर जाला, वेश्या वेवसाय आत्मनिर्भर जाला, ड्रग्स एजंट जे आसात आनी पेडलर जे आसात ते आत्मनिर्भर जाल्लेले आसात. सांताक्रूज मम्मीज हेल्पिंग हँडाचो भुरग्यां खातीर फुटबॉल कोचिंग कॅम्प. गोवा हेल्पिंग हँड आमचो जो ग्रूप आहा मम्मीच्या अंडर आमी केला. त्याच्या बरोबर विथ एफिलिएशन टू कम एंड प्ले फुटबॉल कोचिंग कॅम्प हांकां घेवन आमी बरोबर आमी त्या भुरग्यांक फुडें काडपाक केले, एकट्या भुरग्यांक. आनी फाटल्या दिसांनी तुमी जाणा, तुमी आयकलां आसतलें, हिंगा ते भुरगे ट्रेनींग घेवन थोडेच दीस ट्रेनींग घेतल्या बरी. फाटीं ते बॉम्बे वचोन आमच्या येशवा एकेडॅमीक थिंगासर हे भुरगे शेवान जिखलेले आहा. आमचे सायडीच्यान आमी सगळे भाशेन आमी तांकां हेल्प करतले. जाता ते भाशेन आमी चिंतलां तांकां फुडें काडपाक. तांकां आतां बॉल जावं कितें इन्सेंटीव तांकां पयले जाय पडटले ते आमी तांकां दितले. खेरीत देवाक आमी दिनवास सूंक सोदता. आमचेर ह्या जाग्याचेर खेरीत आशिर्वाद मागूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. कित्याक जशें सुरवातेच्या उतरांनीच आमी आयकलोलें, देवाच्या आदारा विरीत आमच्यान कांयच करूंक जायना. पेडण्यां उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारान हॉट मिक्सिंगाचें काम सुरू केलें. स्टार्ट जाला हॉट मिक्साचें. डेव्हलपमेंट विकास म्हणतो खंयच उरचो ना. सिर्फ आमकां काम करपी जाय, ते फॉलोअप करपी जाय आनी फुडें व्हरपी. आज सगळे कडेन विकास पावीत गेल्लो आसा. नाजाल्यार असो एक वॉट दाखयत कामां जावं ना. आनी ही कामां फुडें जातली. खाली एक वर्स आमकां एक कोविडा खातीर मातसो आमकां त्रास जालो ह्या महामारी खातीर. पण आतां परत कामाचो नेटान कामाचो हें लागलेलो आसा. कारण आज म्हाका दिसता कमीत कमी 14-15 फावंडेशनां उरलेली घालपाची हातीन आसा. ती स्टार्ट करपाची आहा. बाबू आजगांवकाराच्या नेतृत्वान बरीचशी कामां जाल्लेली आसा. कितलीशीच रिटर्निंग वॉल जाल्लेली आसा. गणपती विसर्जन प्लॅटफॉर्म सुद्दां जाल्लेले आसा. न्यू रोड कन्स्ट्रक्शन ह्या नानेरवाड्यान जाल्लेलें आसा. तशेंच फुटपाथ जाल्लेली आसा. अशी अनेकशी कामां, विकास कामां बाबू आजगांवकाराच्या सहकार्यान हांवें ह्या वॉर्डार केल्लेली आसा. हळदोण्या आमदार ग्लॅन टिकलोन कामां सुरू केलीं. And I have all the support of the Honorable Chief Minister and all the ministers in the cabinet. I have no issues. Even the MLAs, whatever, I have been getting my job done. And all of us can see it, what is happening. Only my thing, one thing is I always said that we should, today we said that Haldona is the most beautiful village in the world. We are proud of it. It's come on the tour 2021 because we have lovely people in the constituency, so that's why it's the most beautiful village in the world. Because we have maintained, we ensure that our hills, our fields are there. We have beautiful constituency of us. And that is very, very important. So that is what I'm looking at, and the people are very happy because now the support, now the more vice versa, and things are in very much in place. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.